आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हाणें मोरजे खिंड गार्डनाचें सोबितीकरण केल्लें। ह्या गार्डना कुशीकूच एक डोंगर आसा। ह्या डोंगरार मोरजाई देवीचें स्थळ आशिल्लें, पूण कोण तरी येवन मोरजे खिंड गार्डना कुशीक होर्डिंग्स लावन डोंगराची सोबीतकाय नश्ट करपाक उठला। हो जागो पर्यटन खात्या अंतर्गत येयना। हो जागो हांव कोणाकूच दिवचो ना अशें मोरजाई देवस्थान समितीचो अध्यक्ष सतीश शेटगांवकर हाणें सांगलें। माझ्या नजरेक येयल्लो तो म्हाकाय खबर ना पयलीं कोण लायता असो तो फलक लावपाक आमच्या मोरजेच्या त्या डोंगराची ब्युटी सारकी वयता आनी आमचो मेन मोरजेचो एंट्रन्स आसा आनी सरकारान खरोच हो आमचो हो मोरजीम खिंड जो प्रोजेक्ट केल्लो आसा टुरिजमाच्या बाबतीन खरोच बरो आसा आनी हे आपल्या स्वार्थाक कोण तरी तो बोर्ड लायता आनी तेची एडवर्टायज करता आनी तो आपूण काय तरी इनकम करूंक सोदता तो म्हाका कळना, पण आमकां मोरजेच्या हितून मोरजेचो नागरीक आमी आतां हे देवस्थानचो बदली अध्यक्ष आसा आनी त्या प्रॉपर्टीन आमी ते डोंगर असो आसा तो आमी टुरिजमाक दिवंक ना आसा। डेव्हलप जरी केला तरी आमी तो डोंगर आमी दिवना आनी तेचो मेन लूक आसा आमचो मेन एंट्रन्स आसा तो हेचो लूक आमचो वयता आनी तो म्हाका तर खंयच्या परिस्थितीन म्हाका वैयक्तीक हितून तो कसोच दिवपाचो ना। तो म्हाका दिसता शिवाजीचो पुतळो घालपाचो आसा आनी तो शिवाजीच्या पुतळ्याक मेन सांगपाची म्हणजे जागा ती परफेक्ट आसा। आयज आमी खिंड मोरजी ह्या गार्डनाच्या कुशीत आसा आनी त्याच मुखेल वाठारात आपली जी ग्राम देवता श्रीदेवी मोरजाई देवी असली तिचे जे स्थळ मुखेल स्थळ ह्याच वाठारात असले आणि त्या उपरांत देऊळ बांधल्या उपरांत तिका स्थलांतरित केली आणि हांगर एक भव्य अशी टेकडी आसा आमी तेका डोंगर म्हणटा श्रीदेवी मोरजाई देवीचो मुखेल स्थळ हे आणि ह्या स्थळाक लागून कोणी तरी असो भव्य असो फलक लावन विद्रुपीकरण करपाचो काम सुरू केल्लो आसा। आकर्षित केल्लो परिसराक अशे जर भव्य फलक लावून जी टेकडीत लपोवपाचो प्रयत्न केलो तर ते आमी खपोवन घेवचो ना असो इशारो आमचे स्थानिक जिल्हा पंचायत सदस्य आणि आमच्या मोरजी देवस्थान समितीचे बदली अध्यक्ष सतीश शेटगांवकर हांणी इशारो दिल्लो आसा। त्या खातीर सरकारान हाचेर लक्ष घालून बेगोबेग जो फलक लावन जे विद्रुपीकरण करपाचो यत्न सुरू आसा तो बेगोबेग बंद करचो अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर।